संतोषाच्या ओमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे दैव बारून तुका हरसून तुका वर्णून खायता येकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागरा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या संभ्रमीक मिसाक तुमकां मोगाचे आपोवण्या दिता. पवित्रात्म्याच्या येण्याची परब आचरसूंच्या ह्या आयतराच्या परबेच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. पवित्रत्मो आम्हा हर एकल्यांत देवान येवं दी. आम्हा हर एकल्यांक आपल्या देण्यानी आनी फळां दी भरून दी. आमचें जिवीत संतोशाचें तृप्तेचें समाधानाचें धैर्याचें आनी जैताचें जावं दी म्हणून विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान प्रतिरितीन आमी तुमचे खातीर भेटयता. सर्फिगस घरां खातीर, पिडेस्तां खातीर, उतर प्रायाच्या भाव भयणी खातीर, भुरग्यां खातीर, इवासनां खातीर, काजरी जोड्यां खातीर, तशेंच परगांवांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर, तशेंच विविध कश्टां नश्टां वळख सरल्यां खातीर, कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्ल्या खातीर, आस्पत्रेंत आसलेल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागता. सांगता बरें काम लाभलेल्या इराद्यांक देवाक अर्घासन भेटयता. मिनीश रातोड, दहीसर वेस्ट मुंबय. बरें काम मेळोवंक आदार फोव केल्ल्या पासून अर्घासन भेटयता. आयडा कुटिनो, दहीसर वेस्ट मुंबय. तांकां ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोवंक फोव केल्ल्या देवाक अर्घां दितात. बरी भलायकी, मोतीक समाधान, कुडीक बरी भलायकी मेळचे येद्यान मीस दिता. डॉल्फिन पिरेरा आनी कुटुंब बेंगलोर. घराचें काम धरलेलें तें बऱ्यान संपोवंक आनी घराच्या कामाची सुरवात बऱ्यान करूंक देवाचो आदार मागून मीस दिता. डॉल्फिन पिरेरा आनी कुटुंब बेंगलोर. अर्घासन भेटयता हिल्डा कर्नेलियो, संतेकट्टे, उडपी. 90 वर्साच्या जल्मदी संदर्भी पास्कल देसाच्या 90 वर्साच्या जल्मदी संदर्भी मुंबई अर्घासन भेटयता. जुलियन आनी मीना कॅस्टेलिनो कुलशेकरे. 90 वर्साच्या पास्कल डेसाच्या जल्मदी संदर्भी अर्घासन भेटयता. जुलियाना आनी रॉबर्ट डेसा, तशेंच प्रमिळा फर्नांडीस आनी प्रिया मिरांदा आनी कुटुंब. जल्मदिसा संदर्भी मीना कॅस्टेलिनो हेच्या जल्मदी संदर्भी देवाक अर्घासन भेटयतात. जुलियन, जुविटा आनी जानिस कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब कुलशेकरे. बाळंतेर बऱ्या जाल्ल्या इराद्या पासून मीस भेटयता. प्रिस्टन आनी ग्लेंडा क्रास्टा, दुबय. 11व्या वर्साच्या लग्न जिविताचो उडास काडून देवाक अर्घासन भेटयतात. निकोलस आनी अनिता कॉड्रस. तांच्या
11 वर्साच्या लग्नाच्या ह्या संदर्भात देवाक अर्घासन भेटयता. लॅन्सी आनी जॅकिन क्वार्टर्स, दुबय आनी कॅनडा. देवादीन रेव्हरंड फादर जॉन एफ टेक्स्टेरा असो म्हयन्याचो मरणाचो उडास कडून मीस दिता. जेम्स बी टेक्स्टेरा, मैसूर. लग्नाची वेताची 9.5 वर्सांचो उडास कडून अर्गां मीस दितात. मिस्टर एंड मिसेस मार्सल मिरांदा निकुटाम, मुंबय. देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजाच्या 3ऱ्या वर्साचो उडास कडून मीस दिता. फ्लेविटी कोना, अंधेरी, वेस्ट मुंबय. लग्नाची वेताची 9.5 वर्सांचो उडास कडून देवाक अर्घासन मीस दिता. वलेरियन लिल्ली डेसा, फजीर. तांचे रेते बसोत मीस दिता. गीता डिसोजा, बेंगलोर. हे सर्व रेते बसोत मागया, मातसो मिसना बसोत मागया. जे कोण आमागतान बसयला उडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पेंतेकोस्ताची परब, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आचरण करच्या या आयताराच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी एकठांय जाल्या. पवित्र आत्मा मोरयेचेर आपोस्तलांचेर देवून आयलेलें फेस्त घडीत आमी आस नियाळता. जेजूच्या मरणा वरवीं बियान आकांतून तरतरून गेल्ले सीस दारांत दांपून आसलेल्या त्या घडये थंयसर पवित्र आत्म्याचें येणें तांचें थंय जाता. पवित्र आत्मा देवले कुडले ते दैरादीक जातात. दंपलेलीं बागलां उक्तीं करून भायर येतात. विविध भासांनी ते उलोवंक लागतात आनी धैर्यान सोम्याचे मरण आनी जिवनपण ते परगट करतात. भियान तरतरून आसलेले सीस धैर्यादीक जायचे जाल्यार ती पवित्र आत्म्याची सकत तांच्या कुडीच्या शिऱ्यांनी रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांनी वाडली आनी असो परिणाम जावन ते फुडें गेले सुवार्ता परगट करून. कोणाकच ते भियेवंक नांत आनी असल्या धैर्यादीक जिविताक पवित्र आत्मो साक्ष जावन आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कस्त अनवरां कंत बेजाराय आयलेल्या वेळार थोडे पोटी आमी भियेता, कंगाल जाता, आकांता. ह्या संदर्भार आमकां धैर्य दिवचो एकलो आसा. धैर्याचो आत्मो, सताचो आत्मो तो पवित्र आत्मो म्हणलें आमी समजूंक जाय. ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो आमी करून घेवंक जाय. देवाचे उतर म्हणटा तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची तेंपलां वा मंदिरां. वये पवित्र आत्म्याची मंदिर वा तेंपलां आमी जावन आसा. देखून ह्या मंदिरांत ह्या पवित्र तेंपलांत ह्या पवित्र आत्म्यान वस्ती करूंक आसा आनी वस्ती करचें तसलें वातावरण आमी हांगासर रुपीत करूंक आसा. पवित्र आत्म्यान आमचे थंय वस्ती करचें तसलें वातावरण जर तर आमी रुपीत केलें तर पवित्र आत्मो आमचे समय आसतलो, आमकां वाट दाखयतलो, आमकां संगात दितलो, आमचें संरक्षण करतलो, आमकां बेसांवांनी भरतलो. असलें जिवीत आमचें जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या हात आमच्या अध्यक्ष दवरया. देवा लागचें आनी एकामेक लागचें बक्षणे आमी मागया. मोगळा जेजू, तुवें म्हणलें संवसारी जिवितांत तुमची गच्ची पातकां ती बक्षतलीं, पूण एक मात्र पातक बक्षोवचें ना. तें जावन आसा पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक. जायते पोटी पवित्र आत्म्या विरोध आमी पातक केल्लें आसा. पवित्र आत्म्याक आमी तिरस्कार केल्लो आसा. पवित्र आत्म्याची किरकोळां केल्लीं आसात. पवित्र आत्म्याची निंदा केल्ली आसा. पवित्र आत्मा आमच्या बगलेन आसून, आमच्या बागलार आसून, आमच्या घरांत आसून आमकां सांगात दिल्यार आमी ताका तिरस्कार केल्लो आसा. ताका आमी वळखल्लें नातल्लें आसा. ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याक तुका आनी बापाक आमी दूख दिलां. पश्चात्तापवता बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय.
सौम्या दया दाखव, आमचे दया दाखव. तुम्ही पवित्रात्म्याची तेंपलां म्हणटा देवाचे उतरे. मग सोम्या पवित्रात्म्याक आमचो कर्ण घेवची खरी मंदिरां जावंक आमी सुकन पडल्या. आमचो मोसोर, आमचो राग, आमचो द्वेश, आमचे कोठे काळीज मेळ्ळे जिवेत पवित्रात्म्याक आमचे ती विडार करूंक अवकाश करून दिवंक ना. ह्या मुखांतर पवित्रात्म्याक तुका आनी बापाक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखव, आमचेर दया दाखव. पवित्रात्म्याचो अनुभव निरंतर आमकां जाता, पूण तो अनुभव करूंक आमी सुकल्या. जाल्लो अनुभव हेरांत वांटून घेवंक आमी सुकन पडल्या. हेरांक पवित्रात्म्याची वळख आनी सकत बळ प्रगट करूंक आमी सुकन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा, पवित्रात्म्याक दुखयल्लें आसा, बापाक दुखयलेलें आसा आनी पेल्याक एकामेकाक दुखयलेलें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. सोम्या सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखव, आमचेर दया दाखव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारे. सर्वेस्फोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वखणता. सोमिया जेजू, जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शिळिये, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसा, आमचे मागे मानून घे. पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची महिमे, जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. एक घडी परतोळे दांप्या आमच्या घर सांगती ते संवादी इराद्या खातीर विशेष करून मागे. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर पदवेदारा बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमावरवीं सर्व देशांनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परजेक तूं पवित्र करताय. युगांक पृथ्वीचेर पवित्रात्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जे काम शुभवर्तमानाचे परगटण्याचे सुरवेक तुवें अजपांनी घडून हाडलें, तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्रात्म्यान भरलेल्या भवार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयिल्लो आसता ते सोमेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदो एका सणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबार तावनो एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरांत भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावनो तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचे सत्ते प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्लें हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतालें तें देखून लोक सकड तटाक जालो. ते शर्मेले आनी वीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेया न्हय, तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें. आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, येलामांतले, मेसापोटोमियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले, जुदेयांतले, पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले, क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयंत ते सांगतात ते आमी आमच्या माय भाशेंत आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वेस्परा, सगळी तुजी रचना नी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रचना घाबरता. तूं प्राण मात काड ती मरोन परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येता. अशें पृथ्वीचें रूप तूं नवें करता. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. सा पावलोन कोरीत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, पवित्रात्म्याच्या प्रभाविने कोणी मनीस जिजूसोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध आसात, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळे तराचे आसा, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळे तराचे आसात, पूण सोमेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच.
अरेकल्यातही दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदयापासून म्हण दिल्यात. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीची ती सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी एर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवासो दिला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याची परब आमी आचरण करतना आमी सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. पवित्र आत्म्या हे देवून म्हणलें गीत भक्तीन आमी गावचें. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी पाकय सर्गिता उजवाडाचे तुझे कीर ये तू बापा दुबळ्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या भुजबुंडारा बोरा आत्म्यादुला पुजऱ्या स्वादी कर्या विशेवा विशेव तू वाहुरतेल्या सावळी वोतां सुतेल्या भुजबुण करी रडतेल्या ये भुजवाडा सर्व संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते दिल्याचे नामून शांतय कायले इल्ले वाईटा बुडनातले नातल्या तुझो धीरादा दूतू सकड मेळले बीजय सकड सुकले तांबय सकड गायले बागय सकड घड जाले शेक सकड थंड जाले वाटे पते आड गेले लाभय तुझ्या बाबात्या तुझे राशे भरलेल्या पवी तुझी साथ देणे लाभशे गुणाचे पूर्ण लाभय आमकां बरें मोल पावय सुका सुस्नाच्या. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवून ये बर काळजां तुझ्या बाबात्यांची आनी पेटयता तुमचो तुझ्या मोगासो. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे असो भाग्यवंत जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर सुदैवांच्या बियान शिस्यदारान दांपून भितर एकठांय जावन आसले तो जेजू तांच्या मदें गांथीन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले परत्यान जेजू तांकां म्हणालो शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बक्षिनांत देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी आज आचरण करता पेंतेकोस्ताची परब आनी ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा आमी नियाळटा पवित्र आत्म्या विशांत पवित्र आत्मा कोण पवित्र आत्म्या विशांत आमी जायतें जाणां पवित्र आत्म्या विशांत आमी शिकलेले आसा तो त्रिंदादीचो तिसरो जण बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणल्यार त्या संकेतकाल आमी आमची मागणी सुरू करता आमच्या क्रिस्ती बाबार्ताचो शेवट जावन आसा त्रिंदाद आमची पातयणी त्रिंदादीचेर आसा त्रिंदाद जावन आसा त्रिएक देव एक देव आनी एका देवा थंय ते एक सण तो जावन आसा पवित्र आत्मा तिसरो सण पवित्र आत्मा दुसरो सण जेजू देवाचो पूत आनी पयलो देव बाप देखून आमी आमचे मागणे सुरू आनी अखेर त्रिंदादीच्या नांवान करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी कित्याक त्रिंदादीची तीन रुपां एक सत्यवंत देव आनी देवा ते आसुल्लो तो आत्मो एक वांटो मनीस जाता ताका देवाचो पूत म्हूण आमी वलयता आनी देवाचो पूत मरोन सर्गी सोडून गेलो तसो आत्मो आमचे सवें बिडार करता ताका आमी पवित्र आत्मा म्हणटा पवित्र आत्मा बापातान आनी पुतातान निपसला ताका बापा आनी पुता बराबर समसारको मान आनी महिमा फावो म्हणलो भावार्थ आमी उसारता म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो वो पवित्र आत्मा सोम्यान बसयलेलें वर्तें देणें सोमी मरोन जिवंत जाल्या उपरांत सिसांक दिश्टीक पडोन तो म्हणालो हांव सर्गी सोडून वेता हांव गेलो जाल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें हांव गेलो जाल्यार तुमी कंत करची गरज ना तुमकां एक मजतदार हांव दितलो मजतदार एक तुमकां पाठयतलो आनी तो मजतदार तुमकां कितें करतलो तुमकां धैर्य दितलो तुमकां बळ दितलो तुमकां सकत दितलो आनी तुमकां सर्व तो शिकयतलो देखून जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 15 आमी पळयता सताचो तो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां सर्वांक तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो पळया सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो देखून पवित्र आत्मो आसलेले सगळे मनीस 7 जाणां जातात देखून जेजू म्हणटा बापातावन बाय सत्ता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन तुमकां धाडटलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशांत साक्ष दितलो तुमी सुरूतावन म्हजे संगता आसात देखून म्हजे विशांत पवित्र आत्म्यान भरलेले तुमी
म्हाका साक्ष दितल्यात आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां तशें करूंक लायतलो म्हणलें सत जेजू जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 15 आमकां तो सांगता ओळ 26 आनी 27. तशेंच जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 14 ओळ 15 तो 16 पर्यंत जेजू म्हणटा तो पवित्र आत्मो तुमकां सर्व संगती शिकयतलो. पळया, पवित्र आत्मो एक तुमकां मजतदार येतलो, तुमकां सांगात दिवंक येतलो, सत तुमी जाणा जातल्यात. दुसरें तुमकां एक शिक्षक जावन तो येतलो आनी तुमकां सर्व संगती तो शिकयतलो, सर्व संगती तुमकां शिकयतलो. हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडास हाडटलो. पळया, आमी विसरलेले सगळें आमच्या मोतीक तो उगडास हाडटलो. देखून पवित्र आत्म्यान भरलेले सीस सुवातेकार पळया जायते वर्सां उपरांत जे कितें जेजूच्या त्या परगट जिविता वेळार घडलेलीं गणितां आसात तें आसा तशें ते सुवार्थेंत बरयतात. कित्याक सुवार्थेंत बरोवंक कारण आसा पवित्र आत्म्यान त्यो सगळ्यो संगती तांच्या उगडासा घडल्यो, तांच्या मोती घडल्यो आनी तांकां ते खुद्द बरोवंक साध्य जालें. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पवित्र आत्मो आयच्या दिसा देवून आयलेलें सत आयचें पयलें वचप आमकां हांगासर संपूर्ण रितीन विवर्चिता. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें. पळया, आनी ह्या संदर्भार ते सोमेस्त ते सर्व शिस पवित्र आत्म्यान भरले. पळया, पयलें ते जेजूच्या मरणा वरवीं दारान दांपून बियान आशिल्लें. आयच्या सुवातेन पळयलें जेजूच्या जिवंतपणाच्या दिसा सांजेच्या वक्ता ते जेरुसलेमांत सांगाता मेळ्ळे. बियान आकांतून थंय आशिल्लें. जेजूक खुर्सार मारलेलें व्हडवेळ्याचें मरण ताच्या दोळ्या मुखार आशिल्लें. आपणाकी कांय तशेंच मारतीत कोण ना म्हणली भिरांत तांकां आशिल्ली. देखून ते दारां घालून खीळ घालून भितर ते बसून आसलेल्या वेळार जेजू थंयसर वेता. पळया, थंयसर वेता आनी तांकां शांती दिता, तांकां समाधान दिता, तांचेर स्वास सोडटा, तांकां पवित्र आत्मो बसयता, अभिषेक्त करता, तांकां धैर्यादीक करता तांकां. आनी अशेंच ते बंद आसलेल्या वेळार पळया एकूच पटी पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबे मारिफात तांचेर देंवता आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेकोत्सव तांकां जाता. ते पवित्र आत्म्या वरवीं अभिषेक्त जातात. तांच्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत पवित्र आत्म्याची ती सकत वळटा. तांच्या त्या रक्ताच्या कणांत रक्ताच्या थेंब्यांत पवित्र आत्म्याची सकत वळटा आनी ते दैरादीक जातात. ते भायर येतात, बागलां उक्ती करतात, ते भायर येतात आनी ते विविध भासांनी उलोवंक लागतात. थंयसर जायत्या गांवांचे आशिल्ले, थंयसर पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदियांतले, कपादोसियांतले, पुंतुसांतले, आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले, सिरेन भोंवतणच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातांव सयत आयलेले थंयसर आशिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वार मेळिल्ले थंयसर आशिल्ले. अरबिस्तानांतले सयत थंयसर आशिल्ले आनी विविध भासाचे, विविध संस्कृतीचे, विविध कालितीचे लोक थंयसर आशिल्लो. आनी हे सीस ते पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन उलयल्ले तांकां तांच्या माय भाशेन आयकताले. पळया, असली सकत तांकां कळितावन आयली, असलें धैर्य तांकां कळितावन आयलें. हें धैर्य आयलें तांकां पवित्र आत्म्या वरवीं. ते पवित्र आत्म्याची सकत तांच्या रक्ताच्या कणांत अशी वाडली की ते धैर्यादीक जाले. ते जुदेवा मुखार, ते शास्त्र्या मुखार, ते फरिजा मुखार उबे रावले, ते याजका मुखार उबे रावले, ती नितीकर्ता मुखार उबे रावले आनी म्हणाले, तुमी एक सत्यवंत, एक नितीवंत देवाच्या मनशाक जिवीश मारलें, ताचें रगत तुमचेर बेसतलें अशें ते धैर्यान उलोवंक लागले. तांकां पळोवन धांवताले ते तांच्या मुखार देवळांत उक्त्यान ते परगट करूंक लागले आनी जेजूचें मरण खंडन करूंक लागले. आनी ते म्हणाले, तुमी मारलेलो तो जेजू तो आनीक मरण न्हिदोंक ना, तो उठला, तो आमच्या मदें आसा.
तो सगळ्यांकी सत शिकयतलो म्हणलें सत ते परगट करतात ते मरणाक बी येनात ते खंयच्याच मारांक बी येनात जावं जर बदचे मार वा लाठीचे मार वा कोर्दोमाचे मारांक ते बी येनात ते खंयच्याच कांट्याच्या मुकुटा बी येनात ते सिंहाच्या दुलीक वागाच्या गुडाक बी येनात विकाक बी येनात विकाळ सर्पाक बी येनात दर्याक बी येनात ते उदकाक बी येनात उज्याक बी येनात ते आनी वळवळ्याक बी येनात ते आनी ते दैरादीक जातात ते वेतात सगळ्या संवसारांत ते वेतात पूर्वतन पश्चिम आनी उत्तरतन दक्षिणे पर्यंतल्या सगळ्या गांवांक ते वेतात शिमा पर्यंत ते वेतात ते थोडे दोणीर वेतात थोडे पायवट्यान वेतात थोडे गोड्यार वेतात आनी थोडे सोलोन वेतात ते वेतात सगळ्यांनी वेतात कशें वेतात ते बल्प्यामध्ये सुण्या वागटामध्ये बल्प्यामध्ये एक बकरो कशें एक शिडी कशें ते वेतात ते मरणाक बी येनात ते पळया तलवारीक बी येनात ते इटिंग बी येनात ते बाणांक बी येनात ते बी येनात ते दर्याक येतात सगळ्या संवसारांत सुवार्थ परगट करतात पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमार 400-450 वर्सां फुडें आमच्या मंगळुरांत हो भावार्थ आमकां नातुल्लो युरोपांतल्या मिशनरींनी हो भावार्थ आमकां परगट केलो आनी युरोपाच्या मिशनरींक आमची भास आमची संस्कृती कळीत नातल्ली ते आयले हांगासर आमची लोकल भास शिकले आमची संस्कृती ते जाणा जाले आमच्या भाशेन आमच्या माय भाशेन ते उलोवंक लागले आमच्या भाशेन तांणी बायबल तो तर्जुमो केलो आनी तेज्या उपरांत ताची शिकवण आमकां दिली पळया आनी तांणी उलयताले आमकां समजताले कित्याक आमची भास ते शिकले आमची संस्कृती ते शिकले आमच्या भाशे प्रमाणे आमच्या संस्कृती प्रमाणे ते जियेले आमचें खाण जेवण तांणी केलें आमी कितें खाता तशें ते रावले आनी सुमयेची वळख तांणी आमकां दिली आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सर्व पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र साध्य फादर कोठी जावंक पुरो फादर गविराक जावंक पुरो आनी फादर फ्राज साहेब जावंक पुरो हे सगळे बायले यासक मंगळुरांत वस्ती करून तांचो भावार्थ तो तांणी आमकां दिलो आमची भास आमची संस्कृती ते जाणा जावन त्या भाशे प्रमाणे त्या संस्कृती प्रमाणे आमच्या खाणा जेवणा प्रमाणे आमचे रिती रिवाजी प्रमाणे ते जियेले आनी अशें पवित्र आत्म्यान भरलेले ते तो पवित्र आत्मो आमकां दिवंक शकले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता आमी समेस्तांनी त्याच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतलां जावंक पुरो पेंतकोस्ताच्या आपोस्तलांनी धर्मदूतांनी मरियेन तो पवित्र स्नान घेतलो आज आमी तो पवित्र स्नान तवळ घेता हर एका आमच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार हर एका आमच्या संस्काराच्या वेळार हर एका संस्काराच्या वेळार आनी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हो पवित्र आत्म्याक आमी तवळ घेता पवित्र आत्म्याची आमी मनशां जाता देखून ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या आमी सबार संगतीन आमी निपूण जाता परिणत जाता देखून आमची कामां वेगवेगळी जावं पुरो थोड्यांक बरें रांदूंक वता आसा थोड्यांक बरें मेस्ताचें काम करूंक वता आसा थोड्यांक बरें सागोळेचें काम करूंक वता आसा थोड्यांक बरें शिकोवचें काम करूंक वता आसा थोड्यांक बरें प्रवचन दिवचें काम करूंक वता आसा थोड्यांक बरें कर्ण अधिकार चलोवचें काम करूंक वता आसा विविध कामां आसात थोड्यांक बरें शिंवचें थोड्यांक बरें लुंवचें थोड्यांक बरें वमचें अशें विविध तरांचीं कामां करूंक आमी शकता पूण आमची कामां सांबार जाल्यार ह्या कामांक प्रेरत दितलो एकलो आसा तो पवित्र आत्मो थोड्यांक गावचें थोड्यांक भाशण दिवचें थोड्यांक संगीत वाजोवचें देणें विविध देणी आसात विविध देणी मनशांक ती सर्व देणी पवित्र आत्म्यांत येतात म्हणलें सत हेचें पयलें वचप आमकां दिता देखून पवित्र आत्म्याची देणी 7 देणी म्हणटा आमी ती पवित्र आत्म्याची देणी हर एकल्या मनशांत हें आसात त्या देण्याक सरी जाल्ले तो मनीस वावर करता जावंक पुरो एकलो बरें रांदता आनी एक बरो गायता आनी एकलो बरें वाजयता आनी बरो नाचता जाल्यार आनी एकलो बरो जेवता जाल्यार हर एकल्यांक तें आपणाक लाभलेलें देणें आनी तें देणें पवित्र आत्म्यान दिल्लें आनी ही सर्व देणी सांगाता मेळ्ळी तर संवसार संतोश बरी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देण्या ह्या 7 देण्या सुवे 12 फळांनी भरलेलें जिवीत आमचें जावंक जाय म्हणलें सती सांपावलो घरांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता अध्याय 5 आमी पळयलें जाल्यार देखून तो म्हणटा आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या
प्रेरान भरलेले आमी कशें आसत जाय, आमी कोणाच्या कुशे प्रमाणे चलत जाय. देवाचें उतर म्हणटा तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां. आमची सगळें कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमचे थंय 2 सैंब आसात, एक कुडीचें सैंब आनी एक आत्म्याचें सैंब. आत्म्याचें सैंब पवित्र आत्म्याचें सैंब, कुडीचें सैंब संवसाराचें सैंब. आमी कोणाच्या कुशेकाल जिवंक आसा, आमी आत्म्याच्या कुशेकाल जिवंक आसा. कित्याक कूड ती नश्वर, कूड ती तात्कालीक, कूड थोड्या तेंपाची थोड्या वर्सांची. ती कूड ती ल्हान आसतना फुलां बरी फुलता, तरणाटपणार ती फळां बरी घट जाता आनी उतर प्रायर बावलेल्या कोलये बरी ती जडटा. ती कुसोन वेता, ती माती गावन वेता, ती मातये सारें जाता. ती कोणी कूड नश्वर, ती तात्कालीक. पूण ताचे भितर एक आत्मा आसा जो आदी आशिल्लो तो आतां आसतलो आनी मुखारी बापा सवे आसतलो. तो आत्मो ताका अंत ना, ताका नास ना त्या आत्म्याक. तो आत्मो आमचे थंय आसा. देखून आमी कशें आसत जाय. जेजू म्हणटा तुमी सासणीक बाळतात जाल्यार काणा खातीर वावुरात. तुमी सासणाक बाळतात जाल्यार काणा खातीर. सासणाक बाळतात जाल्यार काण जावन आसा आत्म्याचें काण, आत्म्याचें काण. आनी संवसाराचें काण तें नास जातलें काण, कुडीचें काण तें नास जातलें काण. ताचे खातीर तुमी वावुरचें न्हय म्हणटा सोमी. देखून आमी हर एकल्यांनी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलत जाय, आत्म्याचे कुशे प्रमाणे. कुडी रक्ताच्या मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे न्ही, मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही. मासा रक्ताच्यो ओडण्यो आमकां दोशी करिनात. देखून कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. देखून एकामेकाचेर तो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. आनी पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियम शास्त्राकाल आसात. तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियम शास्त्राकाल नात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रक्त मासांतून उपजता ती कृत्यां स्पश्ट वळखयत. कुडी रक्ता वरवीं, रक्त मासा वरवीं संवसाराच्या अपेक्षे प्रमाणे ती आसा ती कृत्यां व्यभिचार, अनिश्कळपणो, पोजडेपणो, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसोरू, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड, पेल्याचो पोटसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सगळे. देखून हे सगळे मनशाक मेळयतात, मनशाक पाट करतात, मनशाक नासाच्या वाटेक पायतात. देखून आत्म्याचे फळां आसात, आत्म्याची खुशी आसा, आत्म्याची आशा आसा, आत्म्याची अपेक्षा आसा. आनी आत्म्याच्या अपेक्षे ती जावन आसा मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. असले संगतींक नियमशास्त्र वा खंयचेय कानून लागू जायना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलत जाय. आमी जिवीत जोडटल्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे न्ही मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक मासा रक्ता प्रमाणे जेशा जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्त मासाच्या खोट्या कर्णाचो नात करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आद्या गुलामपणांतल्या भयभीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगर तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता म्हणलें सत सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 वळ 8 आमकां विवरिता, तें आमकां आयकूंक मेळटा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून ह्या आत्म्याक आमचो करून घेवया, पवित्र आत्म्याक आमचो करून घेवया आनी पवित्र आत्म्याची भुरगीं आमी जावया, पवित्र आत्म्याची तेंपलां आमी जावया. आखेर करच्या फुडें पवित्र आत्म्याक आमी कसलो स्थान मान दिता. आमी आमच्या हर एका क्रिस्ती भवार्थी मागण्या विधानांत पवित्र आत्म्याक त्रिंदा दिसो स्थानमान आमी दिता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमियान म्हणलें एक उतर आसा, जर तर संवसार तुमी खंयचेंय पातक तुमी केल्लें तें भोगसतलें, एक मात्र सोड. तेंगे म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक मात्र तें भोगसोवचें ना, उरलें सगळीं पातकां तुमची भोगसतलीं. पवित्र आत्म्या विरोध कसलें पातक आमी करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक संस्कार आसात,
त्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे ते देवून येता आनी ती कृपा आमी तिरस्कार करूंक जायना. हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कॉन्सेक्राव करता हांगासर उंडो आनी वायन आशिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत सावन बदलता हांगासर आनी हें पवित्र आत्म्यान करचें काम. जर तर कोण एकलो ह्या उंड्याक आनी एवकरिस्ताक आनी ह्या पवित्र जेजूच्या कुडी रक्ताक मान दिना तो पवित्र आत्म्या विरोध गुन्यांव करता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून पळया हर एकल्यांनी हांगासर कॉन्सेक्राव जाता आसतना उंडो आशिल्लो जेजूचें मांस जाता आनी वायन आशिल्लें जेजूचें रगत जाता आनी तें बदलूचें पवित्र आत्म्यान. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता म्हूण आमी मागतना तो पवित्र आत्मो देवून येता आनी ती देणी जेजूचें मांस आनी रगत सावन बदलिता. जर तर हर एक मनीस कोणी एकलो ह्या संस्काराक पातये ना जाल्यार पवित्र आत्म्या तिरस्कार करता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. ह्या मुखांतर आमी पातकान पडटा आनी बॉक्सरांतलेले पातक म्हजेर तापता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. जो कोण एवकरिस्ता फावो तो मान दिना, एवकरिस्त फावो त्या मानान तो स्विकार करिना तो जेजूच्या कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता म्हणलें सत कुरिंदकारां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 11:27 आमकां विवरिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र आत्म्याक आमी मान दिवया, पवित्र आत्म्याक सन्मानुया, पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे आमी चलया आनी खंडीत आमी जिवंक शकतल्या. आमी संतोष बरी जातल्या, आमी समाधानी जातल्या, आमी बऱ्या मनाचे मनीस जातल्या, बरेपणाचे मनीस जातल्या, आमी शांतीचे मनीस जातल्या, जैताचे मनीस जातल्या आनी खंडीत जियेतल्या आमी अमर जियेतल्या असले जिवेची सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रियेकाते देवा ते आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्यान उसारया. उडलें सतमंता आमी म्हणया. एकाच देवाक सतमंता सर्व पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सोरसणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळादी बापातोन जल्मला, देवातोन देव उजवाडातोन उजवाड करे, देवातोन उपसुल्लो करो देव तो देवातोन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवण्या पासोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मायेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दितार तो बापा आनी पुता तो निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा व्होवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता. पतकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासो रावता. आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी उसारलेल्या त्या सभावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी आतां भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुजे तावन बाई सत्ता तो स्वताचो आत्मो अपोस्तलांचेर पाठोवन तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. आमच्या पापसेबाक बिस्पांक आनी पवित्र सभेच्या हेर मणियरांक सोम्याची शिकोण परगट करूंक आनी ताका साक्षी जावंक तूं तांकां आदार आनी कृपा दिवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराची न्यायनीत सांबाळून लोकांत माया मोगू भाव बदावपण आनी शांती वृता करून तुजें दैवीक राज बांदून हाडूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांची काळ सामाना उजवाडाय. प्रते रितीन ह्या कोरोना आकांताच्या काळार भारत सरकारान तशेंच राज्याच्या इतर सर्व सरकारांनी आपणाच्या ताब्यांत दिल्ल्या लोकांचो जीव वाचोवच्या इराद्यान जोगती मेटांक काडूंक आनी त्या प्रमाणे कोरोना पिडे विरोध झुजोवंक जायची कृपे देणी तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व मनशांनी सतानितेचे वाटेन चलोवन वायट कांटाळून बऱ्याचो मोग करूंक खरी जाणवाय तांकां लाभय. हर एका मनशान आत्म्याचे कुशे प्रमाणे चलोवन आनी जिवीत जोडोवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व भाव भयणींक कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर. युवा जाणांक, भुरग्यांक, पिडेस्तां प्रायवंतांक हर एकल्यांक राख आनी सांबाळ. तुज्या
पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां भर आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे सोलोवन तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आम्हा हर एकल्या फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आहे या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या आम्हा समेस्तांचे तुजो आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले आमी जावन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी सोबच्यो तसलीं मनशां आमी जावंक आमकां तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आहे पर गांवांत वाव करून आसात ते आमच्या भाव भयणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तांच्या वावरांत तांकां भद्रते फावो कर तांच्या वावटीचो फळ तेच मोबान तांकां फावो कर सर वायटांतले विघ्नांतल्या घरांतले संकश्टांतले तांकां निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आहे कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या आस्पत्रेंत वळवळून आसच्या ICUंत आसच्या वेंटिलेटरार आसच्या सर भाव भयणी तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तांची पिडा गूण कर तांकां गूण करन पाटी आपल्या घरा पाटी हाडूंक जायची सगळी भलायकेची सगत तांकां दोदी सांगात ह्या पिडेस्त खातीर वावरतल्या सर नर्सांक दाक्तेरांक सेवकांक तूं पाव तांच्या सेवेचो फळ येतेश मोपा तांकां फावो कर तांकां हर एकल्यांक राखून सांबाळ म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आहे ही गडी बोरदोळे तांपया आमचे खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोवत आमी मागया सर्गीच्या भूमोगाळ बापा पवित्र आत्म्याच्या परबे दिसा तुजे मुखार उबारलेली सगळी आमची मागणी तुका समर्पण दिता जेजून आमकां शिकयलेल्या उतरां घाल पवित्र आत्म्याक मानता तसलें खरें जिवीत रुता करूंक आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे सोलोवंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो भक्ती पोनान आमी येता वायन उडो भेटोन दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव मानता तसलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयसे बजा दबाग सवेस्फोर म्हणून घे भूमगाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या बासवण्या प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयलीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गुट संपूर्ण एक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एक स्वभावांत सारून मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो
एकच नवो थाळो रोसून आडलो हे परी तुझी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादात उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबा निरंतरी गायतात तुझे मुखार. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येतात का जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. मग भावानो भयणीनो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. हे संदर्भार आमी आमचे सगळे जिवीत हे जेजूच्या कुडी रक्ता समर्पण दिवया. पवित्रत्म ह्या घडये मुंडांनी वायन आसलेले जेजूचे महासानेर गजावन बदलता. ह्या पवित्र संस्कारान पवित्रत्म्या सांगाता आमी सांगात दिवया आनी जेजूच्या कुडी रक्ताक आमचें समर्पण करया. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमारान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याचे सान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवाण जात ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पिया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वरवतले. हे म्हज्या उगडा साकरा. बवडता सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन डोकाता आनी हे कासीन ते पियेता. तिथे पोटी तू वैभवा येस, आमी तुझे मरण परगटा. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुन्हा जिवंतपणास्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविता सोंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मोरये देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुसे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची आज नमोदीन दवरणं आत्म्याच्या कुशेप्रमाणे सोलोवन आत्म्याक आमचे ती बिडार करची मंदिर आमी जावच्याक देव स्वादार आनी कृपा मागून सुमेर शिकलेल्या मागणी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची एसकुलेल्या आमक्षेतांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडकी पोजब्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जे तेने राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी आमी दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली आमचे कधी कस्त मरण सुसुल्ली जीवन जाल्ली सर्गी सोडून वयताना पवित्रात्म्याक आमकां पाठयलेली हो पवित्रात्मो आमचे थंय बिडार करता आनी आमी ताची तेंपलां म्हूण आमकां कळीत केल्ली आमच्या बऱ्या करण्या मुखान आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवच्या मुखांतर ह्या पवित्रात्म्याची मंदिरां जावंक तो आमकां आपोवणी दिता हे शिळेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका होवना पूण तुजे कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मास आनी रगत येवंड्या आनी वायरा रुपार आमकां सेवंक साथ दिना असले संदर्भार आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा जिविताचे खान तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय दैवी जिवन
तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. भूमुगळ बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभे सर्गींच्या देण्यांनी तू भरताय, तर तुवें दिलाय ती कृपा सांभाळ आणि आम्ही आतांच घेतलेल्या आत्मीक वचना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज्य चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमचे ती आमच्या जिणयेंत वाडोवंक जायची कृपा आमकां दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, भक्तीपणान बाबर्तान शिस्तेन येमिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां, देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या फेस्ताचे पेंतेकोस्त फेस्ताच्या परबेचे उल्हास पटयतां आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांच देवून येवूं दी, तुमच्या संगात रावूं दी, तुमकां सदांच ताच्या पळांनी आनी देण्यांनी भरून दी म्हणून मागता. देव बरें करूं म्हणटा. भाव मॅक्सीक भावा परब्यान संगीत करून मिसांत बरें करून मागूंक ताणें आमकां कुमक केल्या. भाव मॅक्सी तुका देव बरें करूं. भाव जयसान असो उपकार बावडटा, सगळे मिसाची मांडावळ घालून वासूंक ताणें आदार दिला, तसोय काळजांत उपकार बावडटा. मना दी बाब संतोष डिसोजा वासो पासूंक तांणी आमकां कुमक केल्या, तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. हे मिसाचें चित्रीकरण करूंक आमकां कुमक केल्या भाऊ योगेश, तसोय तशेंच कुनिका स्टुडिओ पक्षिकेरे, तसो मलाक रंगनाथ भट, तशेंच दीपक, तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. हे मिसाचें बलिदान तुमी पळयसे म्हणल्यार व्हरत्या आशेन हे मिसाचें बलिदान प्रसार करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी, अनुपम गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कोरोनाच्या आकांताच्या काळार आसा आमी बरो समसुनी देवाचे विस्वास दवरया, देवाची पातयणी दवरया. कळनासतना देवा लागीं पातयणीन मागया, एकामेका खातीर मागया. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां सुमयेचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिंबे घालया आनी सुमयेचो आशिर्वाद, परबेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. देव बाप उजवाड असो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या सिसांची मना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो पवित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट भस्मन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आमेन. एकच बाबात सारून परगटूंक वेगवेगळो मनशांचो भासो देवान एकठांय केल्यो, त्याच बाबार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां भरवशान रेखतात ताका रूप बगूंक तुमी पावोंक. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तेन आमकां भर, राव तूं आमचे सवे, तूं जिवीत दिवचे सस्नावाची भुजबंदार आणि भूतेना
सगळें तुसल स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोदे तुझे सुद्धी आमकां राव तूं आमची सगळें मोगाळ पुतार सोबें हांव बरोबर आशिर्वाद दिव आमकां बगीन गुस्साचे करवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.